मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव सुरेख पळयाचे हेडलायन्स। जर तुमका कापास्ताद आसा तर थंय बंधारा करून दाखयात। मीराबाग सावर्ड्या प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाच्या निषेधांतल्यान थळाव्यांचो हो आवाज। 39A रद्द करपाक चालू आशिल्ल्या उपोशनाचो आयज 5वो दीस सहभाग आसून लेगीत निषेधांची मुखेल मागणी पुराय जावंक नाशिल्ल्यान उपोशण चालूच। म्हापसा मोड्डार रस्तो पिट्यार, येरादारी करप्यांक धोको निर्माण, मोठ्या प्रमाणात जाता येरादारीची कोयंडी, संबंधित यंत्रणा घेतली केन्ना दखल, लोक पळयतात वाट। आणि आताची कोंकणी खबरो विस्तारान। जर तुमका कापास्ताद आसा तर थंय बंधारा करून दाखयात। मीराबाग सावर्ड्या प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाच्या निषेधांतल्यान थळाव्यांचो हो आवाज। कंत्राटदारान बेकायदेशीर ट्रेसपास करून मायन ओर काढून व्हेल्ल्यान थळाव्यांनी गुन्यांवकारी कागाळ पुलीस स्टेशनार दाखल केला। गाव आनी सैम नष्ट करपाक येयल्यात त्या जापसालदारकांचेर खर कारवाई जावपाक जाय, थळाव्यांनी मागणी केल्या। आज आम्ही आसात ते सावर्ड्या मीराबाग सावर्ड्यांक आसात आणि ह्या मीराबाग सावर्डेचे लोक जे आसात हे कितलेशे दीस जाले ह्या बंधारा जो येता ह्या बंधाराक अपोज करीत आसात आणि हो बंधारा नाका म्हणून, कित्याक जी थंय ते पिकावळ काडटात त्या पिकावळ हांगा नश्ट जाल्ले कडेन आसा आनीक हो जो उदक भरतले तांकां खूब त्रास जाताले। हेजे खातीर कितलेशे दीस जाले ते झगडत आसात, हंगर स्ट्रायकाक थंय बसले कडेन आसात। पयर ते पंचायती गेले, पंचायतीन सद्याक जी NOC दिल्ली ही रिवोक करता म्हणून सांगले। त्याच बरोबर आज ते लोक जे आसात हे पुलीस स्टेशनार आयिल्ले कडेन आसा आनी तेणी एक क्रिमिनल केसूय फायल थंय केल्ले कडेन आसा की कॉन्ट्रॅक्टरान ट्रेसपास करून हांगा कितलीशी मायन जी आसा मायन ओर जो आसा होय काडून व्हेल म्हूण तेणी आज कंप्लेन फायल केल्ले कडेन आसा। त्याच बरोबर थंय जो अभिजीत प्रभुदेसाय जो आसा होय थंय पावले कडेन आसा। तेणी सांगले कडेन आसा की हांगा तांकां सरकारा कडेन कांयच डॉक्युमेंट ना, की जमिनीची डॉक्युमेंट ना म्हणून, आनीक हे तितूंत भितरूच सरपाक शकनात। हेंचेर वयल्यान आनी एक केस क्रिमिनल ट्रेसपास केस जाता हेंय तांणी सांगले कडेन आसा। जर डॉक्युमेंट आसा तर लोकां मुखार हाडचे, लोकांक दाखोवचे। तो भयानक आनी प्रोजेक्ट ना कितें आसा हांव कितें म्हणटा हुंवाराचें जें उदक थंय खोल आसा म्हणून तें सगळें उदक वचपाक शकता। आतां बंधारा बांदतले तांकां कितें करूंक पडटा, तांकां न्हंयेचे सकयल जे हें आसा तळ आसा। पयली गजाल म्हणल्यार लोकांनी जी म्हायती मागल्या ती WRD कडेन ना आनी तांच्यांनी ती दिवपाक जायना, पूण तांणी थोडे जे पेपर दिल्या कागद दिल्या ती आमी वाचल्यार आमकां अजाप जाता की जे जाग्यार तांणी हें काम चालू केलां खणपाचें बंधारा खातीर, जे जाग्यार आमचो लोक हांगा सकल झगडून आमी तांकां हाडयलां थंय तांणी तांचे जमनीचेर कसलोच अधिकार ना आनी चौगुल्याची ती जमीन न्हू आनी सरकाराची न्ही, ती जमीन आमचे लोकांची। आनी WRD आनी तेंचे कॉन्ट्रॅक्टरान ह्या जमनी भितर क्रिमिनल ट्रेसपास करून हे नाशाडी केल्या। हे WRD आनी कॉन्ट्रॅक्टराक खरें म्हणल्यार आतां सरकारान क्रिमिनल केस घालून भितर उडोवपा जाय, तेंचेर FIR जावपा जाय। पयली गजाल ही। दुसरी गजाल, सरकारा कडेन ह्या बंधाऱ्याचेर कसलेंय इन्फॉर्मेशन ना। न्हंय कशी आसा, न्हंयेत कितली डेप्थ आसा हें पासून तांकां खबर ना। हे ह्या पेपरा वयल्यान आमकां स्पश्ट जाता, ह्या कागदा वयल्यान। सो सरकार कांय खबर नासतना हो प्रोजेक्ट मुखार जो व्हरूंक सोदता हें फक्त म्हाका दिसता एक पयशाचो एक हें आसत, पयशे करपाचो करप्शन हें आसत, नाजाल्यार फोर्सान कशे भशेन कोणे तरी वयल्यान सांगलां म्हूण हे मुखार व्हरूंक सोदतात। पूण हो प्रोजेक्ट आतां आमकां स्पश्ट जाला की हो प्रोजेक्ट जावपाकूच शकना। हो प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल आसा, कित्याक जे जाग्यार हे बंधारा बांदूंक सोदतात ते जाग्यार हो बंधारा येवपाकूच शकना। एक्चुअली गव्हर्मेंटा हेजे क्लीन चीट दिवपाक जाय आसली न्हू। अजाप जाता की सरकार हें सगळें जाणा आसतना हो प्रोजेक्ट मुखार कित्याक व्हरूंक सोदता हें आमकां मातशें सुद्दां समजना। अशें दिसता की सरकाराचे वयर कोण तरी व्हडलो राक्षस बसला आनी सरकाराची गोमटी धरल्या
आनी हो सरकार तो राक्षस कितें सांगता तेंच करूंक सोदता आनी ताका कांयच पडून गेलें ना. पयशे काबार जातात, प्रोजेक्ट जावपाना हें सरकाराक कांयच पडून गेलें ना. आनी आतां जाल्यार हें 100% क्लियर आसा की हो बंधारा जावपाकूच शकना. तांचे कडेन जमीन ना, तांचे कडेन न्हंयेचे डिटेल ना, तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट करूंकूच जायना. ह्या स्थितींत ह्या परिस्थितीन सरकारान हो प्रोजेक्ट फाल्यांच फाटीं घेवपा जाय. सरकाराक आमी स्पश्ट विचारता, बाबा तुमी हे क्रिमिनल ट्रेसपास करता. सरकार जेन्ना क्रिमिनल ट्रेसपास करता जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? सरकार स्वता कायदो मोडटा, लोकांचे जमनी भितर गरीब जे आमचे टेनंट लोक आसात तांचे जमनी तुमी वचून नाशाडी करतात जाल्यार कायदो कोण हें करतलो, सांबाळटलो? म्हणल्यार आतां लोकांनी कायदो हातीन घेवपाचो हें सरकाराक जाय. स्पश्ट जाता की पंचायत कांयच करना. पंचायतीचें कर्तव्य हें सगळें आडावपाक, जे गांवांत वायट जाता ते पंचायतीन जावपाक दिवपा जायना. पूण पंचायतीन कांयच पावलो घेवना ह्या वाटेन. वयल्यान लोकांन जेन्ना मुखार सरून पंचायतीक प्रश्न केला जाल्यार पंचायती कडेन कसलीं उत्तरां ना. पंचायत कांय लोकांक आदार दिवपाक, सपोर्ट करपाक सोदना. सो हातूंतल्यान हें स्पश्ट जाता की पंचायत आनी गव्हर्मेंट सद्या रॉंग वाटेनूय आसा पूण लोकांचे विरुद्ध आसा, लोकांक आदार दिना. आयज आमी पुलीस स्टेशनार 2 कंप्लेनी घेवन येयल्ले. काल एक असो फॅक्ट आमकां कळ्ळो की जे WRT जावं ते कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण येयल्लो मनोज दुगळे हेणे जे डिगींग करून जे तांचे जे हे आसा आयर्न ओर जे व्हेलां, ही जी प्रॉपर्टी आसा ही खंय तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी ही आमच्या पुरुषोत्तम नायक जो मिराबाग गांवचो आसा तेच्या पोजेशनान आसा. सो ह्या प्रॉपर्टीची खंयच NOC दिल्ली ना आनी हेणी इलिगली ट्रेसपास करून थंयच्यान आयर्न ओर चोरी करपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आसा आनी चोरी केल्लोय आसा. हेंचेर अंडर मायन्स अँड मिनरल एक्ट हेंचेर कंप्लेन जावपाक जाय. हो जो मनोज दुकळे जो आसा अल्ट्राकॉन भितर तेजी जी कंपनी आसा तेंचेर हे जावपाक जाय म्हणून आमी एक FIR फायल केल्ली आसा. आनी चौगुलेन जी तांकां NOC दिल्या ती सर्वे नंबर 3/1, 3/2 आनी 1/1 अश्यो 3 हे दिल्या. तितून एक जी 1/1 जी सर्वे नंबर आसा तो जी आमची मिराबाग गांवची जी गणपती विसर्जन जी शेड आसा, जी गणपती विसर्जन करपाची जी शेड आसा ती ह्या 1/1 सर्वे नंबरान पडटा. म्हणल्यार चौगुलेन हांकां जी हे दिल्ली NOC ती फक्त हेजे खातीर दिल्ली की तुमी जो प्रोसेस आसा एक्वायर करपाचो, जमीन एक्वायर करपाचो प्रोसेस स्टार्ट करा म्हणून दिल्लो. डीग करपाक हेणी खंयच NOC दिल्ली नासलेली. सो हे खंय तरी हेणी सगळे रुल्स आसात आनी लॉज आसात हे खंय तरी वायलेट करून हांगा खंय तरी इलिगल ट्रेसपास करून म्हाल चोरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. गांवकारांक ते खड्डे तशेंच सांडून तेंची सेफ्टी खंय तरी धोक्यान घातलेले आसा. हे सगळे आमी साहेबा कडेन PI कडेन उलयल्ले आसा आनी तांकां सांगला बेगींतल्या बेगीन म्हणल्यार आयज ते फाल्यां म्हणल्यार हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावन FIR आमकां रेजिस्टर जावपाक जाय हेजेर आनी तांकां अरेस्ट जावपाक जाय. जावं तेंचेर जी प्रोसेस आसा कायद्यान तो कायद्यान तेंचेर कारवाई सारकी जावपाक जाय. पूण कल्प्रीट आसात जे आमचो गांव नश्ट करपाक, आमचे जे सैम नश्ट करपाक, आमचे गोंय नश्ट करपाक येयल्यात तेंचेर ही कारवाई जावपाक जाय. आज तुमचे 16 दीस जाल्या पळय तुमचे धरणा आंदोलन. आज तुमचे मुखाल्ले स्टेप कशें आसा आनी कंटिन्युएशन कशें आसा? पळय आमच्यो मुखाल्ल्यो स्टेप आसा ह्यो खरेंच स्ट्रॉंग आसात. काल आमी अश्यो आमकां ज्यो म्हायती मेळ्ळ्यात तेजेर आमचो कॉन्फिडन्स लेवल इतलो हाय जाल्लो आसा जाल्यार आमी आयज सरकाराक इतूच सांगपाक सोदता आनी सरकाराक आमी चॅलेंजीय करपाक सोदतात की जर तुमकां कापस्ताद आसा जाल्यार थंय बंधारो करून दाखयात. आमी पळयतात हे गांवचे लोक तुमी कशी येवन थंय करतात ते. ही चॅलेंज आमची सरकाराक, कित्याक आमचे कडेन डॉक्युमेंट मेळ्ळा, जे प्रूफ मेळ्ळा त्या प्रुफा प्रमाणे सरकार त्या जाग्यार बंधारो म्हणटा तो करपाक शकत ना, कसोच जावचो ना. आनी आमी हे जे ठाम आसात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. म्हापसा मतदार सब रेजिस्ट्रार इमारती कडेन वयता तो रस्तो पुराय पिड्ड्यार आसा. रस्त्यार व्हड फोंडकुलां पडल्यात, जाका लागून येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला.
एके वटेन रस्तो खणून दवरला जाल्यार दुसऱ्या वटेन लोक गाडयो पार्क करतात. हे खातीर मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोंडी जाता. संबंधित यंत्रणेन लक्ष दिवपाची मागणी नेट धरता. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा मतदार जो रस्तो सब रजिस्ट्रार बिल्डिंगे कडेन वयता हांगासरलो जर आमी आयज रस्तो पळयशे जाल्यार हो रस्तो बरोच पिड्डार आसा. ह्या रस्त्याचेर मोठी मोठी फोंडकुलां पडिल्ल्या कारणान हो रस्तो सध्या धोकादायक जाल्लो आसा. हांगा कितलेशेच लोक यो वच करता कित्याक तर हांगा सब रजिस्ट्रार बिल्डिंग आसा. तशेंच ह्या बिल्डिंगेन कितलेशेच लोक आपली कामां घेवन येता बिकॉज हांगा सेल्डिटूय जाता. तशेंच हांगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आसा. तशेंच वेगवेगळी शॉपां हांगा आसा आनी ह्या खातीर हांगासर कितलेशेच लोक एवरीडे यो वच करता आनी हांगासर हो रस्तो पिड्डार आशिल्ल्या कारणान तांकां कितलेशेच लोकांक हांगा खुबशे प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. हांगा आमी पळोवपाक शकता हांगा एके वटेन खणून दवरिल्ले आसा. तशेंच दुसरे वटेन हांगा लोक गाडयो पार्क करता आनी हो रस्तो आनी अशीर जाल्ल्या कारणान हांगासरल्यान यो वच करपाक कितलेशेच प्रॉब्लेम लोकांक फेस करचे पडटा. तशेंच हांगा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन जाता. सो मागता अथॉरिटीजां कडेन की जाता तितल्या बेगिना हाचेर आयज सोल्युशन काडपाची गरज आसा कित्याक ही जी सब रजिस्ट्रार बिल्डिंग आसा हांगा कितलेशेच लोक आपली कामां घेवन येता. सो मागता अथॉरिटीजां कडेन की जाता तितल्या बेगिना हाचेर उपाय योजना सोदून काडपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उपोशणाचो 5वो दीस आनी अजून थाराव ना. उपोशणान जाम जाल्लो सांत-आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आदी वेवसायीक सल्लागार समितीच्या बसकेक हाजीर रावपा खातीर आयज पर्वरी पावलो. पूण सहभागाचे रूप आसून लेगीत निषेधाची मुखेल मागणी पुराय जावंक नाशिल्ल्यान उपोशण चालूच आसा. आझाद मैदान सावन विधानसभेच्या आवारा मेरेन एक दुबळो विरेश बोरकार बीएसीचे बसके खातीर पावलो. कारण ताचे उपोशणाक आयज 5 दीस जाले. रस्त्यार सुरू जाल्लो निषेध आतां विधानसभे मेरेन पावलो. पूण आतां मेरेन परिणाम जावंक ना. वाडत वचपी भौशीक आनी राजकी दबावा खाला विरोधकांनी आपल्यो मागण्यो सरकारा मुखार दवरल्यो. विरेश बोरकारान बसके उपरांत कितें सांगलें तें पळयात. आमचे सगळे प्रायवेट मेंबर्स बिल्स जी आमी बीएसीन घातल्या आनी हेजे पयलीं आमचे घेवंक ना ह्या बाबतींत आमी सगळें सांगलेलें आसा. प्लस जे टायमार आमचे कॉलिंग एटेन्शन जावं क्वेश्चन्स घालता जावं क्वेश्चन आमचे फावटी जाता विथीन 48 hours आमकां बिजनस मेळना होय मांडला. आनी हो जो बिजनस म्हटल्यार प्रामुख्यान TCP डिपार्टमेंटाचेर खुबशे आमकां प्रश्न टायमार आन्सर करूंक मेळना हें तांकां सांगलेलें आसा. सो एश्युरन्स म्हाका मेळिल्लो आसा की TCP डिपार्टमेंटाचे जितले क्वेश्चन आसा ते टायमली मेळटले. तशेंच ऑफिसान जेन्ना वयता कित्याक जो इन्सिडंट त्या दिसा घडलो आनी मेनली TCP डिपार्टमेंटान आमी परत प्रोटेस्ट करचो पडटा आमकां आन्सर्स मेळना हेंय आमी स्पिकराक सांगलें. स्पिकरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें फुडें जावचें ना आनी CMानूय सांगलेलें आसा की चीफ सेक्रेटरी कितें रिप्लायज आसा ते TCP सेक्रेटरी कडल्यान दिवचे म्हणून. आनी दुसरो जो इन्सिडंट त्या दिसा घडलो तोय स्पिकराक ऑन द फोरम ऑफ BSc हांवें हो ब्रीफ केल्लो आसा आनी तांकां विचारलें की अशें घडलें नाल्यार तुमी कस्टोडियन आसा आनी तुमी हेजेर एप्रोप्रिएट एक्शन घेवपाक जाय. पळय आमी हे सगळे प्रश्न तांकां सांगलां की तुमी आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय इन पर्टिक्युलर डे ऑफ समनिंग ऑफ सेशन. आनी BSc मिटींग जेन्ना जाता इट इज माय रायट बींग अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीज लिडर इन द हावस हो म्हाजो रायट आसा. सो आयज हांवें ती मिटींग एटेंड केल्या आनी जितले प्रश्न ज्या तरेन जावं ते 39 एजचो आसूं जावं बिलांचो आसूं जावं जे मॅन हँडलिंग केला लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसूं आनी डेकोरम मेंटेन करपाचो खूब जाण आयज स्टेटमेंट्स काडटा. सो हेंय तांकां क्लियरिटी जी आसा ही दिल्ली आसा कितें एग्जॅक्ट जालां ती. सो हितून आनी कांयच ना आतां स्पिकराचेर आसा. बसके उपरांत रोखडेच बोरकार आझाद मैदानाक परतले. विसव घेवपाक न्हय पूण परतून उपोशण सुरू करपाक.
FTCP कायद्याचे कलम 39A काडून उडोवप आनी ताका मनीस हाताळपाचो आरोप आशिल्ल्या पुलीस कर्मचाऱ्यां आड कारवाय करप ही ताची भुमिका बदलूंक ना. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, सुभाशीश गोवेकर आनी अरुण नाईक. फाटल्या 9 म्हयन्यां सावन प्रलंबीत आशिल्ल्या दराचो विशय अजून सुटावो जावंक नाशिल्ल्यान उत्तर गोंय दूद उत्पादक संघटनेन हे प्रस्न सोडोवपाची मागणी केल्या. राज्यांत दुधाचें उत्पादन वाडोवपा विशीं सरकार गंभीर ना अशी खंत वांगड्यांनी उक्तायली. मजगतीं प्रलंबीत मागणी पुराय जाली ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या. राज्यांत आतां आपल्यो मागण्यो घेवन लोकांक रस्त्यार देंवपाची पाळी येयला म्हणपाक अतिताय जावची ना. केन्ना हे प्रस्न जाग्यार पडटले, केन्ना संबंधीत विभाग दखल घेतले, वेळच सांगतलो. दूध उत्पादन रेट जो आहा हो वाडोवच्या खातीर आमी गोवा डेरी कडेन तशें सरकार कडेन आमी मागणी करता की आमचो जो रेट आहा हो वाडोवपाचो दूध खरेदी आनी हांव एक दुसरें हें करता खरेंच ह्या दूध धंद्या खातीर सरकार खरेंच गंभीर आसा काय कितें असो म्हाका आतां प्रश्न पडला. कारण येयल्ले दिसा दूध धंद्यांतले लोक कमी जायत आहा. भायले जे राज्य आहा ते राज्या दूध धंदो तयार करच्या खातीर किंवा दूध उत्पादना खातीर वाड जावच्या खातीर बऱ्यो स्किमी तयार करता आनी त्या स्किमींतल्यान बाबा दूध उत्पादन जावपाचें आनी लोकांक स्वावलंबी जावपाचें ह्या खातीर भरपूर प्रयत्न करता. आयज आमी जे शेतकरी आहात किंवा जे आतां नवीन भुरगे आसा तुमच्या कडेन काय गव्हर्मेंटा कडेन काय जॉब दिवंक शकना. आमी ह्या पद्दतीन जर धंदो करून आमी स्वावलंबी जावंक शकता जाल्यार आमकां तितून स्वावलंबी जावच्या खातीर गोवा गव्हर्मेंट कांयच सहकार्य तशें व्हडलें जायना आमच्या कडेन आतां तेंच्या कडल्यान. असो प्रश्न आहा की खरेंच दूध उत्पादन वाडोवच्या खातीर गोवा सरकार प्रयत्नशील आहा काय कितें असो आतां प्रश्न पडटा की दुसऱ्या राज्यांचेरूच आमी अवलंबून रावपाचें फाल्यां सकाळी. म्हाका एक सांगता आतां तुमचे जे डिमांड पेंडींग आसा न्हू तेजो परत अशेंच डिले जाले जाल्यार तुमची भुमिका कितें आसतली? आतां आमकां अशेंच जर डिले केले जाल्यार प्रत्येक फावटी आमी अशें मांडल्या नंतर खंय तरी जाता थोडे फार करता आनी हें करिना जाल्यार आमकां फाल्यां रस्त्यार उतरपाचेंच लागतलें न्हू. नाल्यार उपाय ना आनी तेचे शिवाय काय सरकाराक जाग येवची ना अशें दिसता. जेन्ना जेन्ना ही योजना पशु संवर्धन खात्याची जातली तेन्ना आमकां शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन ह्या कामाक करतलो. हेका लागून आमी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली आनी आतां 1 म्हयनो सोंपलो तरी सुद्दां आमकां ती आधारभूत किंमत आहा ती आमची हक्काची अजून पर्यंत मेळांक ना. म्हाका सांग कितल्या म्हयन्याची पेंडींग आसा ती? आतां परत 9 म्हयने जाले. तेन्ना 8 म्हयन्याची आसली, आतां 9 म्हयने जाले. जानेवारी पर्यंत आमची पेंडींग आहा. 47 रुपीसान दूध खरेदी करतात आनी आमच्या कडसून 32 ते 33 रुपयांनी दूध घेतात. भायल्या राज्यांसून दूध तुमकां भायर म्हारग हाडूं शकता, तेचेर कॉस्टिंग लागता न्हू. आमच्या दुधाचेर कॉस्टिंग लागना तुमकां, म्हणजे हेचेर कॉस्टिंग कसो लागता? तेका लागून आमी म्हणटो आमकां दुधाक 10 रुपया वाडपाक जाय. पयलीं जेन्ना सुरवातीक जेन्ना महाराष्ट्रान दुधाचो रेट आसलो न्हू तेच्या पेक्षा 3-4 रुपया आमचो दर सुबेज आसलो. आतां तेचो ह्या 2 वर्सांक दर वाडला तो आतां आमच्या पेक्षा सुबेज आहा तेंचो. आमकां 33 येता जाल्यार तेंकां आयज तो 41 येता. 3-5, 8-5 फेटार. आणि हे आश्वासनां गव्हर्मेंट जर मंत्री गव्हर्मेंट आश्वासनां फक्त पोकळ दिता, पूर्ण करिना. जर शेतकऱ्याची काळजी असलेली जाल्यार तेंच्यांनी स्कीम सुद्धा करताना शेतकऱ्या विश्वासान घेयना. आपणाक जाय तशी आपणाक जाय म्हणजे शेतकऱ्यान ती गाय हाडूंक जायना. धंदो कोण करतलो? जेच्या कडेन गायी आहा तोच धंदो करतलो आनी तो कोण तरी दलाल अपॉयंट केला एजंट त्याच्याच कडसून घेवंक जाय. की सरकार दरबारी आमी कितल्योश्यो खटपटी केले आनी उलयता, आमदाराक घेवन गेले, सीएमा कडेन मेळ्ळे, फक्त आश्वासन अशें आमकां आनी कांयच मेळना. आनी हो जो धंदो आहा हो शेतकऱ्याचो धंदो, गरीब शेतकरी पारंपारीक धंदो तेंच्यांनीच धंदो सांबाळलो आहा. आतां नवीन पिढीक कोण ह्या धंद्याक येवंक तयार ना. हेचें कारण ज्यो कितें सुविधा मेळटात त्यो अपूर्ण आहात, पूर्ण एकय जायना. प्रत्येक गोष्टीक सांगचें पडटा बाबा हे म्हाका हें मेळना तें मेळना. दुसरें आतां जी सपोर्ट प्रायज आहा तो 8-8, 9-9 म्हयने जर असो फार्मरांक मेळना जाय, गरीब शेतकरी खंयसून उत्पादन करतले? कारण बाकीच्या डेव्हलपमेंटाक सरकाराकडे पयसो आहा आनी ह्या गरीब धंद्याक ज्या हो मागास लोकां कडेन धंदो आहा हे पयशेकार दूध करिनात. जे लोक भायर पयशेकार आहात ते दूध धंदो केला आनी भायर दूध विकतात. गव्हर्मेंटाक तिचो काय फायदो ना. फक्त फार्मर हे जिवंत आसा
त्याच फार्मरा कडसून दर स्थायिक दूधकार आहात तेच दूध उत्पादन आहात आणि आजपर्यंत दुधाचे दर वाढलेले ना आणि आता मागाशी वैभव म्हटल्याप्रमाणे जी स्कीम करता गव्हर्मेंट कामधेनू स्कीम पहिले मनोहर पर्रीकर असताना त्यांच्यानी कमिटी केली ॲग्रिकल्चर आणि पशुसंवर्धन निधी ते 20 जण काढलेले आहे आणि त्या मार्फत ती स्कीम तयार झाली आणि आता हे स्कीम करताना कोणाकडे विश्वासान घेणार कोणाक एका डलारा व्हरतात डलाराची भर आणि फार्मरांचो कांयच त्याचा बेनिफीट मेळना आणि हो धंदो म्हणटा तो म्हाका दिसता की सरकाराक ह्या आमच्या धंद्याचेर गंभीर ना. दुसरे गोवा डेअरीचे प्रशासक नेमला आज 4 वर्सां जाली एक नया पैशाचो फार्मराक फायदो ना कांयच ना. कित्याक बरो सोसायटीक पयलीं आमकां दूध फरक मेळटालो संघ वाडटालो तोय ना. आज 4 वर्सां जाली फार्मरांक डेअरी कडसून तर कांय एक मेळना फक्त हे कितें मेळटा दुधाचेर तेचेर अवलंबून आहा आनी आतां सगळे दर हे खाण वाडलेल्या पेण वाडल्या लायट सगळें वाडलेलें आहा त्या खातीर हो दर आमकां वाडून जावो आनी हो धंदो आतां खरेंच म्हाका आनी एक सरकारी विनंती करची दिसता जर तांकां तुमकां आपुलकी आसा ह्या दूधकाराची जाल्यार तुमी काटेकोरून तें पालन करा आनी फुडें आमकां हें करून दिया. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयची लीग 2026ची 25वी आवृत्ती चालू आसा. हे लीगात गोंयच्या जायत्या पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. पयलें इनाम 10 लाख आनी दुसरें इनाम 6 लाख जावन आसा. हे सर्तीत जायते IPL खेळगडेय वांटो घेतात. दर वर्सा ही लीग जाता. पळयात कांय रोमांचक खीण. गोंयची लीग 2026 हो आमचो 25वो टुर्नामेंट सिल्वर जुबली एडिशन आनी हो गोंयचो सगळ्यात मोठो टुर्नामेंट. ह्या सर्तीचे फर्स्ट प्राइज जावन आसा 10 लाख रुपया आनी सेकंड प्राइज आसा 6 लाख रुपया. ह्या टुर्नामेंटाक गोंयच्यो सगळ्यात व्हडल्यो टिमी खेळटात. टेम्पो, साळगांवकर, चौगले, डेझर्ट्स अँड मोर, प्रायोरिटी टायटन्स, धाडसकर स्टार्स, MCC आणि सिको क्रिकेट कॉर्नर आणि सगळे गोंयचे नामनेचे प्लेयर जे मोठे मोठे प्लेयर आहात ते ह्या ऑक्शना थ्रू ह्या टुर्नामेंटाक खेळटात. त्याचबरोबर प्रत्येक टिमीन 3 आउटस्टेशन प्लेयर अलाउड आसात. तितून भितर IPL प्लेयर्सय ह्या टुर्नामेंटाक आजून पर्यंत खेळिल्ले आसात जशे की स्वप्नील सिंग आणि अंकित शर्मा आणि फुडल्या हेका आनी प्लेयर येवपाचे आसात. सध्या एक ग्रुप चालू आसा. हो 5वो दीस ही 5वी मॅच चालू आसा. टोटल 15 मॅची जातल्यो. 8 टिमी आसात. 2 ग्रुप आसात. तेन्ना पयल्या A ग्रुपाच्यो मॅची सध्या चालू आसा. 1 तारखेच्यान B ग्रुपाच्यो मॅची जातल्यो आनी तितून भितर आमी आनी IPL प्लेयर एक्सपेक्ट करतात आनी एक बरी क्रिकेट सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा आनी तितलोच आमचो प्रयत्न आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. राज्यात सुके हवामान आसतले. चढाव तापमानात कांय प्रमाणात वाढ जाल्ल्यान खर उष्णताय जाणवतली. देखून भलायकेची जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. बेरेस्तारा नितळ मळब आनी उष्ण दीस अनुभवपाक मेळटलो. सकाळी आनी सांजे कांय प्रमाणात थंडसाण आसतली जाल्यार दनपारा खर उष्णताय जाणवतली. सकाळी कांय सुवातांनी हलके धुके पडटले. बेरेस्तारचे चढावत आनी उणे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना.
सुके हवामान, नितळ मळब, सकाळी हलके धुके, दनपारा उष्णताय, घेवची भलायकीची जतनाय. चढावत तापमानात वाढ, बेरेस्तारचे तापमान 33 डिग्री ते 23 डिग्री सेल्सिअस. नुस्तेमाऱ्यांना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.